इस्कॉलांचे टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफ किल्लवाडा आनी मेळशे माणकुली भुरगीं आशिल्लीं तेन्ना जेन्ना म्हाका प्रमोशन मेळ्ळें तांकांय तितलें म्हजे बाबतींत खबर नासतलें, तीं आतां व्हडलीं जाल्यां. तशेंच जी पार्टिसिपेंट स्टुडंट्स फ्रॉम अदर स्कूल्स आनी टिचर्स, ही जी स्पर्धा आसा आरती गायन स्पर्धा, ह्यो ज्यो स्पर्धा व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्या स्पर्धामुळे आमी एकत्रीत येतात आनी मेन म्हणजे भुरग्यांक जे हिडन टॅलंट आसा ते भायर सरता. सो मेनली हांव सगळ्या आमच्या भुरग्यांक सांगता की तुमकां जे पळय हिडन टॅलंट आसा न्ही ते घरा कडेन रावन भायर सरपाचें ना. सो कंपल्सरी तुमी इस्कॉलान येवचेंच पडटलें. प्रत्येक भुरग्याक कसलें ना कसलें टॅलंट आसा. पदां जावं, खेळ जावं, ते मागीर गायन जावं, ते तबला वाजोवपाचें जावं, शिवपाचें जावं, क्राफ्ट जावं, हें सुद्दां टॅलंट आमकां दिलां तें. ते घरा कडेन हांव बापूय शिकयना, ते फक्त टिचराच्या हातून तुमकां मेळटलें. आनी टीचर हे तुमचे दुसरे आवय बापूय जो पर्यंत तुमी इस्कॉलान आसा. सो इट इज माय हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टुडंट्स, नेवर बी एट होम. जर बरी ना जाल्यारूच रावात, पूण जास्त ना जास्त तुमचे अटेंडन्स स्कुलान घालयात, जेणे करून तुमकां बरें मार्गदर्शन थ्रू बेटर एडवायजीस किंवा थ्रू सम टॅलंट्स यू विल गेट. So you can upgrade your talents, or your talents can come out only in the school. स्कुलानूच ते भायर सरतले. आनी कशें भायर सरतले तर स्पर्धेक लागून. सो स्पर्धेक प्रायज मेळ्ळो तें व्हडलें न्ही. स्पर्धेन भितर पार्टिसिपेट जावप, तुमी सादरीकरण करप हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताजेर प्रत्येक भुरग्याक आपली क्वॉलिटी कळटा. तुका भुरग्याक आपूण कळटा ऑटोमॅटिकली की आपल्याक कितें कळटा तें. घरा बसून कांय कळना आनी भाग घेवन जाल्यार कांय कळना. सो सेकंडली म्हणजे एज्युकेशनच आतां नावे डेज सगळ्यांनी. एज्युकेशना बरोबर ते आमी 100% 80% मार्क घेता, पूण ताज्या बरोबर तुमकां एक जर स्कील ना, कौशल्य ना जाल्यारय फुकट. सो इतलें याद राखा. तुमी आतां माणकुली भुरगीं आसा, सो तुमी कितें प्रयत्न करपाचे, एज्युकेशन, सेम टायम कौशल्य म्हणजे स्कील, तिसरे म्हणजे आपले कला, तसंच खेळ, हे सगळ्याचे मिळून मिसळून तुम्ही आपले करियर सुरू करचे. सो खंयच तुम्ही अशें फाटल्यान रावपाचें ना. तुमकां कितें आवडटा तें टिचराक सांगपाचें आनी टिचराचें कामच तें, कित्याक टिचर्स आर गायड. तुम्ही जो पर्यंत सांगना तो पर्यंत टिचराकय कळचें ना. टिचर तुमचे कडल्यान सोदून काडीत रावपाक तांकांय टायम नासता. सो इट्स युअर ड्युटी ऑल्सो स्टुडंट्स. सो ह्या स्पर्धेक लागून आज म्हाका हांगा येवपाक मेळ्ळें. म्हज्या टिचरां बरोबर, म्हज्या तुमच्या भुरग्यां बरोबर, मानेस्तां बरोबर, बाकीच्या टिचरां बरोबर इंटरेक्ट करपाक मेळ्ळें. सो थँक्यू व्हेरी मच विशाल सर फॉर दॅट. पूण आमच्या हृदयांचे गुणां भरला ते सरकारी प्राथमीक शाळा जितून आमचें पयलीं शिक्षण जालें. आनी ते आमच्या भाई, कांय ते आमचे भैया ते एक याद येता, शिलाबाई, पारूबाई, हिंकां जेन्ना घडयले. आनी कांय जेन्ना आमी ऑफिसर जाले तेन्ना आमकां सोदून गेलो खंय आसा पूण म्हाका ती मेळ्ळ्यो ना. ती शिलाबाई खंय आसा म्हाका कळोंक ना. हांव डिपार्टमेंटान घेवन सोदपाक तेंकां थंय म्हाका मेळोंक ना. मागीर हांवें कोण चवकशी केली थंय आमकां मेळोंक ना. पूण आमची याद येता की आमकां हें घडयलें. तर ह्या दोनूय शाळांतले मुख्याध्यापक हेणे आयज दोनूय शाळांतल्या भुरग्यांचो हे आरतीच्या निमतान दोनूय शाळा एकठांय बरयले आसा आनी सगळ्या पेरंट्सांक पासून तेजें एकठांय हाडलेलें आसा. बरें दिसलें की दिसाकराचें आमचे सिंगापूरकर सरान 2 गांव एकठांय केले आनी आमची भुरगीं तुमचे सुरक्षीत आसा हो आमकां एक मॅसेज मेळ्ळो की तुमी तेंची संस्कृती तेंची सगळी म्हणजे शिक्षण ते तुमचे कडेन सोपयलां आनी त्या खातीर आमचो विस्वास वाडलेलो आसा. हांवें सगळ्या आमच्या गांवच्या आमच्या पेरंट्सांचे कडेन सांगूंक शकता सर, तुमी आमकां हांगासर आपोवन आमकांय आयज उलोवपाक आमकां लायले म्हणून हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. तशीच ह्या एज्युकेशनाची डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशन ऑफिसर कविता, हांव तिच्या हांगासर हांव अशें आभार मानता की तुमी आमकां पयलीं वळखताली आनी आयज तुमकां म्हणजे उलोवप जाय हांगासर तुमचे खंयचे येतात आनी तुमकां हांव त्या खातीर हांव मुद्दम येयली तुमी आमकां घेतलें सरांचें. तर तुमचें हांव आभार मानता. आनी आमचो म्हाजो सर म्हणजे म्युजीक क्षेत्रांत जर आमकां कोणी मार्गदर्शन केलें आसतलें जायत तर तें मार्गदर्शन चड आमकां नांव सरान केल्लें आसा. आयज शंभू पिळर्कर हांगा बसलेलो आसा तो तेजो शिश्य आसा
आणि ह्या मास्तरान त्या शिश्याकच आयज शिक्षण दिल्लें आसा आनी आयज स्टेजीचेर गभी परीक्षा म्हणून आसा हो एक योगायोग आसा. तशेंच मार्गदर्शन हें कर म्हणना कांय गजाली हांव नमूद करता. आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान आसतना एकूच एक म्हणजे उलयता खातें जें आसलेलें जाका संबंदीत आयची आरती आसा. बाकी मागीर अनेक डिपार्टमेंटाक गेली ती हांव कांय उलयना कित्याक ती वेगळी वेगळी अवताराची आसात आनी हो अवतार आर्ट एंड कल्चर वेगळो आसलो. तर भुरग्यां मदीं ल्हान भुरग्यां मदीं जेन्ना ती 5वी साकून 5वी 6वी त्या 10वी पासून 10वी पर्यंत तेंच्या मदीं कला आनी संस्कृती आनी भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीत किंवा वेस्टर्न कल्चराचें तेंचें म्युजीक तेंच्या मदीं भरपा खातीर जे सिलेबस तयार केले ते सिलेबस म्हाका कांय ते खटकले. कित्याक ते 6 वर्साचे सिलेबस अशें आसलेले तितून फावंडेशन येतालें, तितून कुशलूय आसा, तितून पारंगत आसा, भुरगीं जावंक शकनासलें. अशीं भुरगीं जावंक शकना. बाकीचो अकाडेमीक स्टडीज करून ते 6 वर्साचो कोर्स ती करूंक शकना. म्हणून म्हाका याद आसा की हांव तेन्ना जेन्ना थंय संचालक आसलेलो तेन्ना आमचे तृप्ती बाय विणा बाय आयज जे विणा बाय आसलेले आमचे ते टिचर आसा आर्ट एंड कल्चर. आतां आसा ते दुसरे कडेन वेगळे आसा आनी कांय अशे बरे टिचरी आमकां आपोवन आमी तो सिलेबस कमी केल्लो. म्हणजे तो सिलेबस असो आसलेलो की भुरग्यांक फक्त म्युजिकाची आवड निर्माण जावची, तितून कुशलता पारंपरिकता कांय आसची न्हू. कित्या खातीर 8वीक पावतकूच भुरगीं ह्या म्युजिकांतल्यान भायर सरता. 9वीक पावतकूच ती सामकीच घालून भायर सरता आनी 10वीक ती भितर एटेंड जायत ना. कित्याक प्रत्येक पेरंट्सांक जाय आसता की आपली भुरगीं एकाडेमीक स्कुलान डिस्टिंक्शन येयली जाय आसता आनी म्हणून तांकां म्युजिकांतल्यान भायर व्हरता. म्हणून हांवें कितें केल्लें की एक 4 वर्साचो कोर्स आनी त्या कोर्सान सगळी जी पारंपरिकता आसता आनी बेस शिक्षण जें आसा जे भुरग्यां मदीं आवड निर्माण करूंक शकता तें तयार केलें. फुडें मागीर हांव थंय गेल्या उपरांत थंय फुडें कांय इफेक्ट पडलो ना. हांव सरा कडेन मागता की तुमी हितून धडाचें काम करपी आसा, तुमी ही आमी जें कितें थंय करून दवरलेलें आसा सर तें तुमी फुडें व्हरचें आनी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन तें तितून कोऑर्डिनेशन करून हो सिलेबस भुरग्यां खातीर आवड निर्माण करपा खातीर आसचो. तितून राष्ट्रगीत आसचें, तितून प्रार्थना आसच्यो, तितून खाजे यमन राग आसचे किंवा ते पारंपरीक जे भुरग्यांक आवड करता तसले कांय तरी तितून तथ्य आसचें. इतल्या पुरतो तो मर्यादीत आसचो. इतलेंच तुमकां हांव मार्गदर्शन हें करूंक शकता अशें म्हणना मार्गदर्शन करचें म्हणून सांगता. आनी भुरग्यां मदीं ही इतलीच आनी इवन पेरंट्सांनी पासून जिद्द करची न्हू भुरग्यांचेर, म्युजीक टिचरांचेर आनी बाकीच्यांचेर की तुमकां प्रायज जाय आसतलें, पयलीं प्रायज जाय तुमच्या स्कुलाक म्हणून म्युजीक टिचरांचेर प्रेशरायज करचें न्हू. कित्याक भुरग्यांची आवड ही वेगळी आसता. सगळ्या स्कुलांक प्रायज मेळूंक शकना. आतां कांय भुरग्यांनी बरी तयारी केली आसतली आनी प्रत्येकाच्या मनान आसतलें की आपल्या स्कुलाक पयलें प्रायज मेळचें. पूण शेवटी परीक्षक आसल्या त्या तुमचें अशें आसा की तरणाटेचें आसा. तेंच्यांनी परीक्षा कितलेशीं वर्सां केल्लीं आसा. वाचलेली वता तेची सिस्टम सगळी म्युजिकेर ती कमी आसा. म्हाजी म्हायती प्रमाण जायती आसा ती सांगूंक ना. आनी असले मास्तर आमकां तुमकां मेळ्ळेले आसा, हेची परीक्षा भरलेली आसा. खरें म्हणल्यार तेन्ना परीक्षा म्हणटाले आसा आसलें कोणाक आर्ट कोणाक कशें म्हणटा. पूण अशें हांगा सगळी इतल्या उच्च दर्जाचे परीक्षेक करपी तुमकां आयज लाभलेले आसा आनी तुमचे हेचे खातीर कोणाक जर पयलो दुसरो प्रायज मेळ्ळो आनी कोणाक जर सगळो प्रायज मेळ्ळो तितून तुमची कांय हितून तुमचें कमी पडलें अशें न्हू. तितून हो प्रयत्न जो केला तो प्रयत्न जो सफल जाल्लो आसा तें तुमी समजात आनी तुमी सगळ्या भुरग्यांक सांगता. तशें दोनूय स्कुलाच्या टिचर्सांक वचून सांगता आनी पेरंट्सांकूय सांगता की तुमची भुरगीं आयज ह्या सुरक्षीत शिक्षण क्षेत्रांत दोनूय कडेन कल्चरल आनी सांस्कृतीक मळार आनी आमच्या सरा कडेन खेळाच्या मळार तुमकां सुरक्षीत दवर इतलें सांगून म्हजी भाशण सोंपयता. देव बरें करूं. गजानन महाराज
गजानन सिग्नापूरकर हांव हेडमास्टर गव्हर्मेंट हायस्कूल मेर्शे आनी गव्हर्मेंट हायस्कूल चिंबेर ही सर्त आरती गायन स्पर्धा अशी आमी तालुका लेवलीचेर दवरिल्ली आसा. हातूंत 14 स्कुलां तिसवाडी तालुकाची पार्टिसिपेट जाल्ली आसा. ही सर्त दवरपा खातीर हेतू आशिल्लो की चडांत चड भुरग्यांनी आरती गायन करची आनी ती दुसऱ्या भुरग्यांनी शिकोवची अशें, आनी आमची संस्कृती जी आसा ती टिकून दवरची बऱ्या पैकी. हेजो हो हेतू आसा की सर्त दवरपाची. आनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा भुरग्यां कडल्यान, सगळ्या स्कुलां कडल्यान. आनी आमी ऑल्सो गेस्ट जे आयिल्ले आसा, पिळर्णकर सर आयिल्ले आसा, आमची डेप्युटी एज्युकेशन ऑफिसर मॅडम कविता गांवकर ही आयिल्ली आसा. तांच्यांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स दिलो, आमकां बरें मोटिवेट केलें. सो हेंचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद करता स्टुडंट्सचे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.